पेट्रोल डिझेल घेऊन मुरगाव बंदरात पावलो टँकर. लोकांनी जावचे न्हू काचाबूल. पेट्रोल पंप संघटनेचे आवाहन. लोकांची पेट्रोल पंपांचेर गर्दी चालूच. लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण संवेदनशील. डीजीपी आलोक कुमार उलयलो. आनी 3 पीडित चली आयली मुखार. क्रायम ब्रांचेचो कुडचड्यार सोहमाच्या घरा कडेन तपास. दोन दिसां भितर लेखी आश्वासन मेळूंक ना जाल्यार आझाद मैदानाचेर करतले आंदोलन. मिराबागच्या लोकांचो सरकाराक अल्टिमेटम. पर्यटकांक मारबडे करपाचे प्रकार घेवचे नात. खपोवन संबंधितांचेर कडक कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. प्रभाग फेररचणुकेवेल्यान विजयान सरकाराचेर काडलो फोग. कितें तें सारकें आनी स्पश्ट करात. विजयाची मागणी. अवकाळी पावस आनी चक्रीवादळाचो 70क फटको. लोकांची घरां आनी भाटांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. अफगाण पाकिस्तानामदी परतून पेटले. तिगांक मरण. ईदाच्या 5 दिसांची युद्धबंदी सोंपल्या उपरांत क्रॉस बॉर्डर फायरिंग सुरू. बस न्हंयत पडून बांगलादेशात 23 जाण सोंपले. 11 जाणांक वाटायले. बस बोटीत घालतना अपघात. अमेरिकेक लागून हेर देशांक $10 ट्रिलियन हवामान लुकसाण. गरीब देशांचेर सगळ्यांत चड वायट परिणाम. इराण युद्धाक लागून कोविडा भशेन परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय. रशियेचो राष्ट्राध्यक्ष पुतिनान उक्तायली भिरांत.